हालींच आमी एसेंब्लीन एक बोवाळ आयकलो तो म्हळ्यार अस्मिताय दिसाचो गोंय अस्मिताय दीस मनोवपा खातीर आनी मागीर सरकारान ताजेर दितना जाप हे दर वर्सा मनयतले हे सुद्दां सांगले आनी स्टेट फेस्टिवल जातले हे सुद्दां सांगले। पूण आमी सद्या आसा मिरामार हांगासर आनी आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा जी समाधी आसा ऑफ भाऊसाहेब बांदोडकर जे गोंय दमन अँड दीवचे पयले मुखेलमंत्री आशिल्ले। आमी हिस्ट्री बद्दल उलयता, हिस्ट्री जपोवन दवरपाक जाय म्हणून सरकार सुद्दां खुबशे फावटी हाजे बद्दल उलयता आनी आयज आमी हांगासर येवपाचें एक मुखेल कारण आसा। 12 ऑगस्टाक जे भाऊसाहेब बांदोडकर आसा तांचे डेथ एनिवर्सरी मनयता आनी हांगासर येवपाचें एक मुखेल कारण म्हळ्यार लास्ट इयर हो हांगासर जे फाउंडेशन स्टोन घातलेलो ताजे बद्दल उलोवपाक। तुमी फाउंडेशन स्टोनाचेर नजर मारपाक शकता। रिनोवेशन ऑफ समाधी ऑफ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा श्री दयानंद बालकृष्ण बांदोडकर जे भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणून वळखले वता तांचे समाधीचे जे रिनोवेशनाचे काम आशिल्ले आनी हे 12 ऑगस्ट 2023 घातलेले। ही पाटयांचे जे आमी म्हणटा खुबशे फावटी पाटयो घालतात आनी कामां जायना फुडें खूब फक्त होच प्रोजेक्ट असो न्ही खुबशे अशे प्रोजेक्ट आसतले जाचे पाटयो लायता पूण ताजे फुडें कामां जायना। सेम एक आदर म्हणून सुद्दां जर पळयत जाल्यार हे काम इतल्यान अर्दे तरी जावपाक जाय आशिल्ले पूण हांगासर कांयच सुरवात जाल्ली दिश्टी पडना। आसा तशें आसा तुमी पळोवपाक शकता हांगासर पयलीं जशें आशिल्लें तशेंच। पूण हे रिनोवेशनाचें काम लास्ट इयर खंयच्या बोवळ्या खातीर केलें आनी कित्या खातीर केलो हो एक मोठो प्रश्न चिन्ह उबो जाता। आनी फक्त आतां परत एक फावट हे पाटी पुसतले आनी मागीर ह्या पाटयेचे फुडें कितें जातलें ते सुद्दां खूब इंट्रस्टिंग गजाल आसा। हाजेर नेमकें कितें आसा आतां आमी म्हणूं शकता अपडेट कितें आसा ती म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान सांगपाची गरज आसा। हो प्रोजेक्ट GSIDCच्या अंडर हांगासर आमकां दिश्टी पडटा आनी 12 ऑगस्ट 2023 जे मुखेलमंत्री गोंयचे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुके तशेंच जे पणजेचे आमदार आसा बाबूश मोन्सेरात तांचे तशेंच केदार नायक आनी रोहित मोन्सेरात जे मेयर आशिल्ले आसा अजून सो तांच्या हस्तुके हांगासर हे जे पाटी आसा ताजे उक्तावण केल्ले रिनोवेशन ऑफ समाधी ऑफ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा भाऊसाहेब बांदोडकर हांची। कितें चल्लां काय खंय चुकता आनी म्हाका दिसता हे फक्त लोकांक दाखोवपा खातीर करता काय आतां ओपनिंग म्हणजे एक रिनोवेशनाची पाटयेचें ओपनिंग जालें मागीर काम जावचें ना अशें कितें चल्लां। पयशे ना जाल्यार पयलीं म्हाका दिसता ते पयशाचें अलॉटमेंट करप आनी मागीर अशे तरेच्यो पाटयो घालपाक जाय गव्हर्मेंटान। आमी एक CAGचो रिपोर्ट पळयलो की सद्या 31,000 कोटी अरावंड आमी रिणान आसा आनी हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमी खुबश्यो गोश्टी क्लियर जावपाची गरज आसा आमचे कडेन आनी अशा तरेचे जेन्ना गोश्टी आनी एक आदर म्हणून कारण म्हाका दिसता की गोंय दमन अँड दीव गोंय राज्याचे पयले मुखेलमंत्री आशिल्ले तांच्या आदरा खातीर तरी म्हाका दिसता हे जेन्ना पाटी घातले ताजे उपरांत काम तरी सुरू जावपाक जाय आशिल्लें। तुमी हांगासर सगळे कडेन पळोवपाक शकता कशा रितीन आसा आनी रिनोवेशन जाला काय ना हे तुमीच पळोवपाक शकता। आनी एक म्हाका दिसता की एक दुखद अशी गजाल की आमी आदर दिवपाक विसरता काय आमी फक्त जेन्ना कोणी क्वेश्चन केल्या उपरांत अस्मिताय दिसाचेर तेन्नाच जागे जातले इतले वर्सां करूंक ना। खरें इतले वर्सां हे जावपाक कारण गोंय अस्मिताय दीस हो तितलोच म्हत्वाचो आसा। तशेंच आमच्या ह्या गोंयान जे मुखेलमंत्री जावन गेले तांचो सुद्दां आदर करप तितलोच म्हत्वाचो आसा। अशे जायते आमचे गोंया खातीर स्पेशल डेज आसा गोवा स्टेटहूड डे आसा किंवा बाकीचे स्पेशल दीस आसा अस्मिताय दीस हे खरेंच खूब म्हत्वाचे आसा आमच्या गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी गोंयकारांक खातीर। हे सगळें पळयता आसतना सरकार हाजेर खऱ्यांनीच कितलो सिरियस आसा काय हो एक म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची गजाल आसा। ही जर पाटी पळयत जाल्यार आमकां सद्याक म्हत्व हाजें कळटा की सरकाराक कितलें आसा ते सरकारान हाजेर म्हाका दिसता बेगेंतल्या बेगीन काम सुरू करपाक जाय। लास्ट इयर आतां 1 वर्स जालें ह्या गोश्टीक आनी अजून पर्यंत काम सुरू जावंक ना तुमी पळोवपाक शकता।